सुरवातेचें गीत A7. 대마차 강가초루야 다자모니란 소모야 대마차 강가초루야 다자모니란 소모야 서레스포라서 포르모 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जंय देव आसा थंय जिवीत आसा. हे जिवीत भुकेन आसलोल्या 5,000 वयर लोकांन जेजून दिल्ल्या जेवणा वरवीं अणभवले आनी हे गुणा वरवीं संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावा विरेन जेजूच म्हूण तांकां थावे जाले. पाप फ्रांसिसान आयज विश्व शापाय शामायचो आनी जाणट्यांचो दीस म्हूण समारंभूंक मागला आनी विशय दिला सदांकाल हांव तुमच्या सांगाता आसा. दर मिसा बलिदाना वरवीं जेजू आमचेशी रावता, आमकां सांगात दिता आनी गोठायेन भरता. होच जेजू आमच्या शापाय शामायक आनी जाणट्यांक तांचे असोगतायेंत सर्गीच्या उंड्याचे गोठायेन भरून आनी ती आमकां देणे म्हूण आमी वळखून तांकां गरज तो मान आनी रेस्पेद आमी दिवंक आयच्या मिसान देवाची कृपा मागुया. आनी आयज करीत भाशेन शेपाय शेमायचो आमी उगडास करता, अदीक करून जाणटी तांचो उगडास करता, तांचे खातीर मागुया. आनी आयचे मीस बेठलेले आसा विवियान गोम्स, करीत भाशेन बागयोंत आना जोकी हांच्या मानाक ह्या इतिहासा खातीर आमी मागुया. जायते फावट शेपाय शेमाय सवे जाणट्या सवे मोग मान दिवंक आमी चुकल्या देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. मोगाला बापा, तुजे दोया लायन जेजूक आमचो सोणवंडार आनी सांगाती जावंक तुवें संवसारान धाडलोय, पूण जायते फावटी आमी ताची बेपरवा केल्या, ताचेर भावार दवरूंक ना. सोम्या काकुतकोर. सोम्या जेजू, मिसा बलिदाना वरवीं तूं आमचेशी ठिकाण करूंक येताय, आमकां जिवीत बासायताय, पूण जायते फावटी मिसाची फावो ती तयारी करिनासतना एक कायदो पाळूंक आयताराच्या मिसांत आमी वांटो घेतला. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. पवित्र आत्म्या, मिसांत एकचार घडोवन येता तोच एकवट कुटुंबांत समाजांत घडोवन हाडूंक तूं आमकां शिकयताय, स्फूर्ती आनी मार्गदर्शन दिताय, पूण आमी तुका कान दिवंक ना. आमचें कालीज मन तुका उक्तें करूंक ना. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर.
सौर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्विदा देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका वाखाणटा. देवा तूं स्वर्गीय आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेणये तूं संसाराचे प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय कित्याकूच मोल ना. ओदीक ओदीक तुजी काकूत आमकां दाखय आनी आतां आसतना आमचें काळीज सदांकाल तोगतेल्या देण्याचेर दवरच्याक सोरतल्या वस्तूंच्या जिवितान फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलून व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. राजाच्या दुसऱ्या पुस्तका वयलें वाचप. त्या दिसांनी बाल शालिशाक थावन कोण एकलो मनीस प्रथम फॉलाचे उंडे जोवाच्यो 20 भाकऱ्यो आनी गोट्या सयत होरवीं कोणसां घेवन देवाच्या मनशाक दिवंक आयलो. एलिझेवान म्हटलें, तें लोकांक खावंक दी. पूण ताच्या सेवकान पोरनिपाल केलो, 100 दादल्यांक हांव हें कशें वांटून दिवं? तांणी आनी एक पावट सांगलें, तूं तें लोकांक दी, कित्याक सोर्वेस्पोर अशें सांगता, ती खातोलीन आनी आजून उत्तोलें. ताणें तांकां वाडलें आनी खावून जातोच सोर्वेस्पोरान सांगलोलें परमोणें आजून उरलें.
देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जाबाब जातलो. तुजो सोडून हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. जाबाब पोतून म्हणया. तुजो सोडून हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. तुवें रोचल्याय तें सगळें तुका दिनवासूंक सर्वेस्परा. तुजे भोक्त तुजें वंदन करूंक, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवंक आनी तुजी पदवी परगोट करूंक. जाबाब. तुजो सोडोल हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो ते वेळार पसोन दिताय. तुजो सोडोर हात उगडून वांटाय आनी सगल्या रोचनांक दादोशी कोत्ताय. जाबाब. तुजो सोडोर हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणांक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक, खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. जाबाब. तुजो सोडून हात उगडून सर्वेस्परा, तूं आमकां दादोशी कोत्ताय. बागयोंत पावलून एफेसकारांक बरयलोली चिटी वयलें वाचप. बावा भयणानो, हांव सोम्याचो कैदी तुमचे लागीं मागतां. तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सोंसणीकायेची. एकामेकाक मोगान सोंसात. ओतम्यांक दिल्लो एकवोट शांतीच्या बांदपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यांत तेन्ना एकाच बरवाशान तुमकां आपयल्यांत. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा. एक सोमी, एक बावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मोदें उपजोला आनी देव आपले पोरजेक मेलूंक आयला. सर्वेस्पराक जोय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जोवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू गालिलियाच्या व तिबेरियासाच्या दोर्या पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपोस ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडेवतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां ताणें देखलोल्यो. जेजू दोंगरात चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवाची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंय वचून आमच्यान उणें घेवंक जायत. ताची परिक्षा करूंक ताणें अशें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो
तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इलोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नान. ताच्या शिसा मदले एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटच लोक बसलो. दादले सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासड्यो वांटल्यो. तांकां जाय तितले वांटून दिले आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्या ते एकठांय करात, कांय सिबाळ जावं नाये. देखून तांचें खाण जातोच जोवाचे 5 उंड्याचे उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली कुणा लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारान येवचो आसा तो प्रवादी दुबाविरेत पोचतो. ती येवन आपणाक बोडान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो रस्त्या नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, आयचो सेवा धर्म आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आयचो विशय संवसारान येवचो आसलो तो प्रवादी दुबाविरीत वचतो. जेजू खऱ्यांनीच प्रवादी म्हूण लोकांनी ओळखून घेतले. कित्याक ओळखून घेतले तें आमी जाणा. कित्याक ताणें वचाप केलें, मिलाग्र केली, 5,000 लोकांची भूक मारली आनी तांकां दादोशी केले. आनी हें तेचें कर्तूब पळोवन संवसारान येवचो आसा तो प्रवादी दुबाविरेत वचतो म्हूण तांणी ओळखून घेतले. ताचेर भावार्थ दवरलो, ताचेर विस्वास दवरलो. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता आनी आयचो आयतार खेरीत भाशेन शेपाय शेमाय खातीर भेटलेलो आयतार आनी जाणट्यां खातीर भेटयलेलो. अशें पाप साहेब म्हणटा, सदां काल देव आमची सांगाता आसा आनी अदीक करून जेजू आमची सांगाता आसा आनी ताचे सांगातीपण आनी आसणे ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान आमी अनुभवता. जेन्ना हे मिसाचे भेटेक आमी येता तेन्ना खेरीत भाशेन ह्याच जेवणांत मिसाचे भेटेंतल्यान देवाच्या भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमी येता. ह्या जेवणांत वांटो घेवन आमी दादोशी जाता. आनी खऱ्यांनीच 2 बासांचें जेवण आमकां वाडटा आनी हें वाडलेलें जेवण आमी जेवता आनी आमी गोठायेन भरून आनी हे भाशेन गोठायेन भरून आमी एकामेकाक देणें म्हूण ओळखून घेवंक गरज. अदीक करून जाणटी आमकां एक देणें म्हूण आमी घेवन ओळखूंक गरज. फावो तो मोग मान रेस्पेद तांकां दिवंक गरज. देखूनच तांचो उगडास करून पाप साहेब खेरीत भाशेन तांचो उगडास करूंक आयच्या दिसा आमकां मागता आनी तांचे सवे आमचो मोग मोयपास आनी आमचे मान तांकां आमी दिवंक आमकां आपयता. तर प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, आयचो विशय आमकां खेरीत भाशेन उगडास करता. देव जेजू सदां काल आमची सांगाता आसा आनी ताच्या आसणे ह्या ताच्या उतरांतल्यान आनी ह्या ताच्या जेवणांतल्यान आमी अनुभवता. तसो आयज आमी जबाब दिला, सोदोड हातान तो दिता. सोदोड हातान
आनी हेच आमी आयच्या दिसा पळयता. हाची पयलीं वाचप आनी तिसरें वाचप तसलीच परिस्थिती आमकां दिश्टी पडटा. एका मनशान 20 उंडे हाडले आनी ते देवाक भेटयले, एलिजेवशीं दिले आनी एलिजेवन सांगले ते लोकांक वांट. तेका हाडलेले ते देवाक भेटोवंक हाडलेले लोकांक वांट. आनी तो म्हणटा हांव कशें वांटूं 20 उंडे 100 लोकांक कशें पावतले. तो म्हणटा तूं वांट. आनी वांट म्हणलें म्हणटच तो वांटूंक लागले आनी तो म्हणटा वांटूनय तुमी उरतले. आनी वांटून खावन जादोशी जावन जायते उरले. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानानूय म्हणटा जेजो 5,000 लोक आसा तो पळयता, ताचे फाटल्यान लागलोलो, ताचें उतर आयकूंक येतालो, भुकेलोलो देखूनच तो म्हणटा तांकां उंडे हाड. ते म्हणटा आमी खंय वचून हाडूं. पेद्रू म्हणटा खंय हांगासर उंडे मेवता. ते उंडे हाडटलो जाल्यार 300 दिनार तरी आमकां जाय, पावचें ना. इतल्या लोकांक आमी खंयचें खावंक जेवंक दितले. पूण मागीर आंद्रे येता आनी म्हणटा एका भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसा. आनी जेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसा जेजो म्हणटा त्यो हांगा हाड. आनी ह्यो 5 उंडे 2 मासड्यो घेवन देवाक दिनवासता, आर्गां दिता, मोडून त्यो वांटूंक लायता. आनी वांटल्या उपरांत आमी पळयता सगळे जेवून खावन दादोशी जाले आनी 5 कोरोण तरी 12 कोरोण तरी उरले. तो म्हणटा कित्याचोच इबाड जावंक दिवं नाका. उरल्या ताचो इबाड जावंक दिवं नाका. वेस्ट कोच्चें न्हय. तर प्रितीच्या भावा भयणीनो, हे दोनूय वाचपांतल्यान आमी पळयता देव सोदोड हातान आमकां मांडटा. देव सोदोड हातान आमकां दिता. देवान उपोट देण्यानी आमकां बोल्ल्यान देखून आमी देवाक सोबें तशेंच आमी दुसऱ्यां सोबें सोदोड जावंक जाय, उदार जावंक जाय. दुसऱ्यांच्या गोरजांक आदाराक आमी पावूंक जाय. हेंच जेजू आयज आमकां शिकयता. आनी हे भाशेन सोदोड हातान तो आमकां दिता. जेजू तांकां प्रश्न कोत्ता आनी प्रश्न घालता तांकां तपासूंक. पूण जेजू जाणा आसलो आपूण कितें करतलो आसलो. तो आपूण मिलाग्र करतलो म्हूण तो जाणो आसलो. आनी हे वरवीं ही मिलाग्र केल्या उपरांत आनी हें सगलें अनुभवल्या उपरांत दुबाविरेत होच तो प्रभादी येवचो आसलो. तो होच म्हूण ती सोत मानता. प्रेरीच्या बाबा म्हणिनो, आमकां आयचे दुसऱ्या वाचपांतल्यानूय असलोच संदेश दिल्लो आसा. देव एक बाप, पूत, पवित्र आत्मो एक. जसो देवा सोबें एकपण आसा तशेंच देवाचे पोरजे सोबें एक. एकूच बाप तो आमचो सगल्यांचो. एकूच बावतिज्म आमी घेतला. एकूच पवित्र आत्मो आमी घेतला. देखून म्हणटा आमी सगळीं एकचार बांदूंक हाडूंक आनी एकचार सांबाळूंक वावरूंक जाय अशें आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगलेलें आसा. दुसरें वाचप म्हणटा एकचार आनी शांती सांबाळ राख. आनी हेंच करूंक आमकांय जण एकल्याक आपयल्या. एकाच उड्यांत वांटो घेवन, एकाच जेवणांत आमी वांटो घेवन देवाची भुरगीं कशीं एका मोनाची, एका काळजाची जावंक आमकां आपयल्यान. आनी एका मोनाची, एका काळजाची कशीं एकामेकाच्या हाल उपद्र्यांनी वांटो घेवंक, एकामेकाच्या गोरजांक पावूंक, एकामेका सोबें सोदोड जावंक देव आमकां आपयता. तर देवानूय आमकां उपोट दिल्लें आसा. ओ देव आमचें सोबें उदार जाला, सोदोड हातांनी आमकां दिल्लें आसा. तर अशेंच सोदोड हातांनी दुसऱ्या सोबें आमी दिवया. आनी अदीक करून आयच्या दुसऱ्या वाचपांतल्यान कसले शेगूण आमकां आपणावंक आपयल्यान घालती जायात.
कालती जावंक आमकां आपयल्यान. त्याच बरोबर म्हणटा सोंसणीक जायात, एकामेकाक सोवे भार घेयात, एकामेकाचो भार घेयात, एकामेकाचें पडलेलें आसुनी हुस्को आसुनी एकामेकाच्या गोजांक आल उपद्र्यांक पावात. देवान उपोट दिला, दुसऱ्याय सोवें उपोट दी, उदार जा. राग धरून रावं नाका, दुस्मान काय घेवन रावं नाका, निड्डू काय घेवन रावं नाका. सोदोळ हातान देव तुजें सोवें दोयाळ सोदोळ जाला ते भाशेन दोयाळ सोदोळ जा. तर अशेंच आमी जण एकल्यान करूं, हे भाशेन आमी बरी क्रिस्तांव म्हूण आमी लोक आमकां वळखून घेतलो. जशें आयच्या जिविताच्या प्रकाशाचेर हांव एक उदाहरण पळयतालो. कोण भाशेन एका बोमय शारांत एक अनवळखी अक्रिस्ती भयण अशें म्हणटाली, तूं क्रिस्तांव म्हूण आमी रोखडेंच पारकिलें. काय बरो तूं क्रिस्तांवाचो स्वभाव, तुमचें उलोवप वागप, दुसऱ्यांक आदार करप आदी. तरे भाशेन दुसऱ्यांनी खऱ्यांनीच आमचें सोवें असलेंच पळोवंक जाय. क्रिस्तांव मनशांक कशें आमी सोदोळ हातान दुसऱ्या सोवें आदाराक गोजेक पावतेलीं, खालती दुलोप सोंसणिकायेची एकवट आनी शांती सांबाळटेलीं जावंक ह्या मिसाचे बलिदानांतल्यान आमकां कृपा आनी बळ मागून घेवया. उबी रावया आनी आमचो बाबार्थ एकाच देवा सोवें आमी जिवो करुया. सत मानतांव देवाक, सौर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ता तशें एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामलो, आंकवार मरेताय जल्मलो, पोच प्लाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुस्ता चडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सौर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान शिम्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू भाशेन सोदोळ हातांनी दुसऱ्या सोवें आमी दिवंक वांटूंक देवान दिल्ले गूण देणी क्रेस्काय ताचे वरवीं आमी सर्गीचें राज सोडूंक जाणा जावंक आमकां कृपा आनी बळ मागण्यांतल्यान मागुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवा उतराचे आनी उंड्याचे मोडणे वरवीं बावाट्यांक बोव करून शापाय शामायक आनी जाणट्यांक तांच्या असोकतायेच्या वेळार कुडी आत्म्याचो चोरोव तांकां दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारपार चलयतल्यांनी बारीकसाणेन पोरचेच्यो मुलाव्यो आनी म्हत्वाच्यो गरजो कितें त्यो वळखूंक आनी खेरीत भाशेन शापाय शामाच्यो आनी जाणट्यांच्यो गरजो वळखून सगल्यांक गरज तो आदार पावतो केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी
मिसा बलिदानाचे कुडपीन आनी गोटायेन समाजाच्या बरेपणा पासत वावरून आधुनीक प्रवादी जावंक आनी आमच्या शापाय शमायक आनी जाणट्यांक तांचो दीस आयज समारंभून तांच्या जिवितान नवी उमेद भितर सरूंक देवा लागीं मागुया. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायतो लोक संकश्टाक सापडला. ही पिडा वेंगीच नोपयत जावंक पिडेवंतांक भलायकी मेलूंक तांचो सांबाळ करतल्यांक बोल मेलूंक आनी मेलोल्यांक सासणाची सवस्काय दिवंक देवा लागीं मागुया. मोगाड बापा, ही आमची कालती मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती दोयीन आयकून घे. देव आमचे सवे सोदोड हातांनी आमकां दिता आनी वांडटा. तेच परी आमी सोदोड हातांनी देवान दिल्ली देणी क्रेस्काय बरेपण दुसऱ्यांक वांटूंक आमकांय सोदोड हातांची कोर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. C 14. Deini amchi betogata amchi kalsa tatoi gata amchi mona tu corbita Service for us is म्हज्या भावा म्हणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी भयणीक आमच्या हे पवित्र विचार आडावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पोरा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका वोमता. ती तूं दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारान पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय वारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक तीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सौर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सौर काड्यांनी सौर ताई,
जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो इतले कोणवाडाई तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवंडार करून धाडलोय. जे जेजू सोवें तुका मानताले तेंच आमचें सोवें तुका मानोंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यान आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदामान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली, पूण तुज्या पुतान तुज्या आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर सतसान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उडासाक करात. बावळताचो गोठ परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेरामच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा मणांची काकूत कर
तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. अशा मारी देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुतां आनी सोरकाडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर बागयोन जोकी आनी आना बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. देव सोदोड हातांनी आमकां दिता. देवाच्या भुरग्यांचे जेवणांत वांटो घेवंक हे मिसाचे बेटेन आमी आयल्या आनी इस बेटे वरवीं देवाची कुरपेची देणी आमचेर वत्तात. ह्या खातीर सगळ्या बोलेपणान देण्या खातीर जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक वाखाणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशानोत रेखतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतले वाटाय. कित्याक लागून ही पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी देवाचे शेळी संसाराचे पापाटे आजी कादतो. देवाचे शेळी संसाराचे पापाटे असो जेजू 5,000 लोकांची भूक मारून दादोशी केल्या उपरांत तांणी ताका वळखलो. होच तो प्रभादी येवचो आसा तो होच तो. ह्याच ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ते आमी सगळी सुभागी. सोम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. Day 16.
ओत्मीक कोमेळांचे मागणे म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें मोव अमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत हे म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिरो कर सरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Jezu moja, kirkor mozot mo, monshang zalyar, tajivi tuze tri, tori tuje, karismo valtore, maka doso, sorun wotsunaka. Tu ven che ploi Gesù
आमचे मुखार कोरी सुकलून गेलो मोजो कोरी उकलून बोलवी सायबा तुझे पातल्या सोडून दिली दोन्या मोजो कोरी उकलून बोलवी सायबा तुझे पातल्या सोडून दिली दोन्या. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मोरणाच्या उगडासाक उतरावडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळो अशें घोर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सौर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जिवंक तुमकां धाडटा. U 23